ल्यूक. सांडलोलें मेंढरूं. वोपार. चॅप्टर 15. दोन वसूलदार आनी सगळे तरेची पातकी मनशां जेजूक आयकूंक ताचेशी येतालीं. आनी फारिजेव अशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस पातक्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वोपार सांगली. तुमचे मदें 100 मेंढरां आसलेलो कोण एक मनीस आसा म्हूण समजात. तांतलें एक मेंढरूं सांडलें म्हणुया. 99 अरण्यांत सोडून सांडलां तें मेळोसर ताका सोदूंक वचनासतना तो रावत काय? आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार घालता आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलोलें मेंढरूं मेळ्ळें म्हूण म्हज्या वांगडा खुशाल जायात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगतां, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार ताचे पासत सर्गार केदो व्हडलो संतोश जातलो. जिवीत बदलपाची आपणाक गरज ना म्हूण चिंततलीं. 99 प्रमाणीक मनशां आसतीत तर हांचे पासत सर्गार येदोच संतोश ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. सांडलोलो नाणो. वोपार. वो रुपयाचे 10 नाणे आसलोली कोण एक बायल आसा म्हूण समजात. तांतलो एक सांडत जाल्यार पणटी पेटोवन घराक सारण मारून तो नाणो मेलोसर मेहनतीन तो सोदिनासतना ती रावत काय? आनी तो मेल्ल्या उपरांत ती आपल्या इश्टिणींक आनी शेजारींक आपोवन म्हणटा, म्हजो सांडलोलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हज्या वांगडा खुशाल जायात. तेच परी हांव तुमकां सांगतां, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार देवाचे दूत संतोश भरीत जातले. दोयाळ मोवाळ काळजाचो बापूय. वोपार. आनीकूय ताणें सांगलें, कोण एकल्या मनशाक 2 पूत आसले आनी तांचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकट्या पुतान आपणाचें आसलें तितलेंय एकठांय केलें आनी घरांतलो भायर सरून तो एका पयशिल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मोस्तें जिवीत जिवन ताणें आपली गिरेस्तकायेची वाट लायली. आनी ताणें सगळें अगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खर भूक पडली आनी तोय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून तो त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर चाकरेक रावलो आनी ताणें ताका आपल्या शेतान दुकरां चोरोवंक धाडलो. आनी दुकरां खातात त्यो सांगो तरी खावन आपलें पोट भरूंक ताका खुशी येताली, कित्याक कोण ताका जेवणाक कांयच दिनासलो. शेकी सोयरानार येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाकापुरो जायसर जेवन खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापायशी वेतलों आनी ताका म्हणटलों, बापा, हांवें सर्गाचेर आनी तुजेर आड पातक केलां. म्हाका तुजो म्हणूंक आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका धर. आनी उठून तो आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें कालीज चुचुरलें. आनी धांवून वचून ताणें ताका वेंग मारली आनी ताचे उमे घेयत रावलो. पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें सर्गाचेर आनी तुजेर आड पातक केलां. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन आपल्या चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक वस्त बेगीनचे बेगीन हाडून ताका न्हेसयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक व्हाणो घालात. गुलगुलीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेल्लो तो नव्यान जिवंत जाला. सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवूंक सुरू केलें.
तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जातात तीं आयकलीं. आनी एका चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सलामती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुलगुलीत पाडकुलो मारला. पूण तो जबोर रागार जालो आनी पट्टी पाळून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी कोत्तां आनी तुजें उतर हांवें तें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बरोबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण शिंदोल बायलां बरोबर आपलें दायज खावन ओगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत दाटो मोठो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करूंक आनी खुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. तर हो तुजो भाव मेल्लो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा.